वेस्टर्न घाट संवेदनशील वाठाराविशीं अधिसुचोवणी काडपाची केंद्र सरकारची तयारी. 40 गांवां भायर काडूंक गोंय सरकार असो यत्न. वेंचणुकेच्या तोंडार सरकाराक नवीं आव्हानां. धनगर आरक्षणाचो प्रस्ताव रिजेक्ट करूंक ना, त्रुटी दाखयल्यो. फायल रिजेक्ट केला म्हणून गोंधळ. केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री गृहमंत्री शाह मेळटले. कवळेकाराची माहिती. कोलवाळे पार्क केल्ल्या टेम्पोचेर स्कूटर मोखली, तरणाटो सोंपलो. फाटल्यान बशिल्लो जखमी. तोरशां कदंब लायटीच्या खांब्यार मोखली. ड्रायव्हर गंभीर. अल निनोच्या प्रभावा उपरांत निमणे गोंयांत पावसाची हजेरी. 25 जूना मेरेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. सीईसीक विश्वासात घेनासतना शिंदे वांगडा फोटो काडप आनी पक्षा कडेन वाटाघाटी करप ही गद्दारी काय न्ही? आदल्या आरजेपी लिडराचो विश्वेशाक प्रस्न. मडगांव पालिकेंतल्या मुखेल हॉलांतले 2 अँटीक झुंबर गायब. चवकशेचे आदेश. प्रकार उक्ताडा येतकच खवदळ. सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षेचा निकाल जाहीर. 15 लाख उमेदवारांनी दिल्ली परीक्षा. एका उमेदवाराक 5 पैकी 4 विशयांनी मेळ्ळे 100%. गुजरात कोर्टान आफुडारी चैतर वसावाक खंडणी प्रकरणात थारायलो गुन्यांवकार. आकाश एअरलायन अंदूच्या आर्थीक वर्सासान आपली क्षमता 30% वाडोवपाच्या बेतांत. कतार गॅस प्लांट स्फोटात 12 भारतीयांक मरण. 1 भारतीय गंभीर जखमी.